आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3 A5 पानाचो अंक 3 आत्म्यान सोतान बाबा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. दर दिसा संवसारार करोडांनी लोक जल्मता आणि करोडांनी लोक मरता. कालचे राती खूब जण संवसारार विविध कारणांक लागून मेले, पूण आमी जिवंत आसाव. हो दीस देवान आमकां फावो केला, देखून देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी जी कोण आयच्या दिसाचो उजवाड पळोवंक पावली नात, देव तांच्या आत्म्याक शांती आनी विसव दिव म्हणून तांचे पासत आमी मागुया. आनी ह्या जेजूच्या मिसांत वांटो घेवचे पयलीं आमची पातकां आमी वळखून घेवया. काळजांत थान दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकुळटकर. क्रिस्ता काकुळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या उजव्या हाताच्या बळान तुज्या कुटुंबाक सासणांच्या आलाशिऱ्यान वेंगय. अशें तुज्या एकल्याच जनीत पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सर्व खोटेपणांतली वाठावन सर्गींची देणी जोडूंक आमी फुडें वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती धर्मदुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. धर्मदुतांक हें गुमतूच ते लिकावनियोच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोगरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रांत एक ओपांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्ना चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें ते लोकाचे उरपंजीन पळयना फुडें लिकानियोचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्यात. बार्नाबासाक तांणी झूस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस
म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या झुसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटोयलोले पाडे दारवोंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो योद्न भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपलीं आंगोस्त्रां पिजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्ड्या देवाक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी तांचे भितर आसा तितलें रोचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपली वाट धरूंक सगल्या विदेशांक तांणी निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांतावन तो पावस धाडटा, काळा परमणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव अवघड जालें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. सगळीं म्हणुया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रोचणार सर्वेस्पर, तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशांक ताचें देणें. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगूट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो.
आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचे सवे ठिकाण करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो सगळ्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगट तुमच्या मनांत हाडटलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. पास्कांच्या आयतारा पासून पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासाच्या पुस्तकांतलें. आनी आज आमी आयकलें पावलू आनी बार्नबास आयकोनियम शारांत आसले आनी थंय बरी खबर प्रगटतले, पूण थंयच्या कांय जुदेवांनी आनी जेंटायल्स तांकां मारूंक चिंतले. देखून हे दोगूय थंय थावन लिस्त्रे ह्या शाराक आयले. कित्याक तांणी तो गांव सोडलो? जेजून तांकां सांगलें न्हय, एका गांवांत तुमचें उतर कोण आयकनात तो गांव सोडात आनी वेताना तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून वचात, दुसऱ्या गांवांक वचात, चिटकून रावूं नाकात. देखून ते लिस्त्रे ह्या शाराक गेले आनी पावलू जेन्ना बरी खबर प्रगटतना लोकां मदें एकलो अपंगूळ फिजिकली चॅलेंज्ड तरणाटो आसलो आनी तो चीत दिवन पावलू कितें सांगता तें आयकतालो. आनी पावलून ताचेर नदर मारली आनी पावलू गमलें ह्या तरणाट्या थंय खरो भावार्थ आसा. देखून तो ताका म्हणटा उठ उबो राव. आनी तो उबो रावलो आनी लोक इतलो अजाप जालो. आनी लोकांनी म्हणलें आतां आमचे देव ह्या दोगांच्या रुपार आमच्या मदें आयल्यात. कित्याक ग्रीक लोक जायत्या देवांक मानताले, तशें आमच्या देशांत कांय धर्माचो लोक जायत्या देवांक मानता. आमी मानिना, ती गजाल वेगळी. देखून तांणी बार्नबासाक झेऊस ह्या देवाचें नांव दिलें आनी पावलूक हेर्मेस देवाचें नांव दिलें. हें आयकून पावलो आनी बार्नबास खुशाल जावंक जाय आसले. केदो व्हडलो मान आमकां मेळ्ळो ह्या गांवांत. ना, तांकां तिडक मारली, राग आयलो. तांणी आपलीं वस्त्रां पिंजलीं आनी बोबाट करून लोकांक म्हणलें इश्टानो, आमी तुमचे भाशेन मनीस. जें कितें केलां तें आमी करूंक ना, तें जिवन जाल्ल्या जेजून केलां. ह्या वाचपांतल्यान आमकां कितें संदेश मेळटा? कॅरिझमॅटीक मुवमेंट तुमी आयकलां. आतां वेता थंय कॅरिझमॅटीक मागणें. कोणाक शांत बसून मागणें करूंक जायना काय? बोबाटूच बोबाट, इतलो आवाज, मागीर हात हालय आनी भेंड हालय आनी कितें हालय, हालय हालय हालय. शांत बसून मागणें करूंक नाका. आनी जबाबदार